गोमंतक भंडारी समाजाचे पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदे वेळार बरोच बोवाळ जालो। दोन गट एकामेकाच्या आंगार गेले। समाजाच्या वांगडी पदाची फॉर्मां भायर मारिल्ल्यान एका गटांतल्या लोकांनी बोवाळ घालो। पयलीं समाजाचे वांगडी करचे आनी मागीरच वेंचणूक घेवची म्हूण ते मागताले। समाजाचो जयप्रकाश नायक म्हणटा मधुकर नायकान बेकायदेशीरपणान फॉर्मां भरिल्लीं। फॉर्मां लोकां कडेन पावंकूच ना। पुलिसांनी मध्यस्थी करून प्रकरण तात्पुरतें मिटयलें। 31st लास्ट मेंबरशिप म्हणून सांगितली। आम्ही मेंबरशिप केली। तुमची फोण्याची कोण तरी त्यांना जुलयानूच झाली डांगी म्हणून चेअरपर्सन। ती तुमची सोयरी दिसता म्हणून ताजी घाली। आमची कित्याक भायर वडयली? आमची मेंबरशिप कित्याक घाली ना? तांच्यानी 7 तारखे इलेक्शन म्हटलं न्ही, करात 7 तारखे, पण आमची नावां घाला आनी इलेक्शन करात, नाल्यार इलेक्शन जावपाक दिवपाना। 26/8/2012 एक कार्यकारिणीची मीटिंग दवरली आणि तातूंत आमी ठरयलें की ह्या आतां हे निर्णय कितें तरी घेवचो म्हणून आनी हें करचें कितें स्क्रुटिनी करची, छाननी करची अर्जांची। आनी ही छाननी करच्या टायमार मधुकर नायकान हट्ट धरलो। छाननी कोणी करपाची आसली? 15 लोक जे कार्यकारिणीचे आसात, जे आमसभेत निवडून दिल्या, त्या 15 लोकांनी छाननी करपाची आसली, स्क्रुटिनी। पण मधुकर नायकान कितें केलें की गेल्या 2 वर्साच्या काळात तेणें आमच्या कार्यकारिणीक विश्वास न घेता आपल्या मर्जीतले जवळ जवळ 32 लोकांक स्विकार सभासद म्हणून कार्यकारिणीत घेतले। तांकां कसो अधिकार ना, कोर्ट केले आनी तो स्वताच तांकां लेटर दिवपाक लागलो। पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। इलेक्ट्रिसिटीन पोस्ट डिक्लेअर केले कमी आणि बोलले मायज म्हणून आपण तो रिक्रुटमेंट इलिगल म्हणून कॅन्सल केलो आणि तितून 14 आणि 16 फंडामेंटल रायट्स कॉन्स्टिट्यूशनान जे मनशाक दिला, सामान्य मनशाक, त्याचे वायोलेशन झाले हे नमूद केल्ल्या। माझा एक प्रश्न हा मनोहर पर्रीकाराक की आर्टिकल 14 आणि 16 हे वायोलेट जाता त्याच्या टायमार मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात 2001 ताका खबर नासली। शेडगांवकाराक वाचोवपाचो प्रयत्न केल्लो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडसून। आम्ही देवाकडे आले कित्याक की ह्या सगळे जे कोण आसा पळय हितून लिंक तांकां सगळी देवान बरी बुद्धी दियो। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिक्वेस्ट द गव्हर्नमेंट दॅट इफ दिस इज गोइंग टू टेक टायम then there should be some subsistence allowance given from the labor welfare fund. The rules could be changed. At present the rules are that only if they get retrenched and they do not get job somewhere, then for 1 year they get some money per month. भाषेचो एक मोगी म्हणून, भाषेचो एक अभ्यासक म्हणून की या लिपीच्या आणि ह्याच्या वयल्यान झगडी करच्या परस आमी लिपीचे झगडे विसरून भास बळकट करपा कडेन नदर दिवं। आमचे मुख्य उद्देश आसपाक जाय की भाशेचे उद्देश जर मनशाक मनशा लागीं हाडप आनी मनशाक मनशा लागीं ओडप, जाल्यार मागीर आमी लिपी वयल्यान त्या झगडी करपाचें कारण कितें आसा? किंवा ही लिपी म्हाका जाय ती लिपी त्याच लिपींतल्यान तूं बरय अशें म्हणून सक्ती तरी करपाची गरज कितें आसा? जो कोण बरयता ताका खंयच्याय लिपीन बरोवनी, पूण तें साहित्य बरें आसूं न्ही आनी तें दर्जेदार साहित्य आसूं न्ही, इतली अपेक्षा म्हाका दिसता आमच्यांनी करूं येता। आतांचे जे एज्युकेशन आसा जे मातशें चड हायफाय जाल्लें आसा, भुरग्यांक आज फळ्याचेर म्हणजे ब्लॅक बोर्डाचेर शिकोवचे परस तांकां तर प्रोजेक्टर लावन तर स्क्रिनीचेर थ्रू लॅपटॉप एक प्लॅनिंग करून तर शिकयले वचत। दिस इज अ डिमांड ऑफ द टायम, वेळाची गरज आसा, काळाची गरज आसा। सो हे प्रोजेक्टर आमी प्रत्येक क्लासीन भुरग्यांक बसोवचे आनी टिचरांनी तांचेर लॅपटॉपाचेर प्लॅनिंग तयार करून CD घालून भुरग्यांक कमीत कमी टायमान ते थ्रू प्रोजेक्टर तांकां क्लासीन स्क्रिनीचेर दाखोवन तांकां शिकपाक आनी आवड तांचे मदीं निर्माण करपा खातीर एक तरेचो हो प्रोग्राम दवरलेलो आसा। गांधी जयंती निमतान मंगळारा सकाळीं वास्को ते वेर्णा आनी परत अशी 25 किलोमिटराची सायकल रेस जातली। डॉमरीन सोशल, कल्चरल आनी स्पोर्ट्स क्लबांनी अख्ख्या भारत पावंड्यावेली रेस दवरल्या। रेस जिखतल्याक 50,000चे कॅश इनाम मेळटले। रेस सकाळीं 10 वरांचेर म्युनिसिपालिटीचे बिल्डिंगे कडच्यान सुरू जातली। फर्स्ट प्राइज will be 50,000 rupees. Second prize will be 25,000 rupees, and the third prize will be 15,000 rupees. We were thinking also to have a ladies also separately,
But since we have not received any entries of so far, ladies, so we have dropped that particular this event. But ladies also can participate in this. There is no problem in that. So, yeah, we are trying to take an undertaking also from the particular participants to give in something in writing so that they have to take care of their own risk and all that. We have already asked the help from our traffic police officials, and there will be one medical also, I mean one vehicle from health people will be there with us. It starts from the MMC building. It will go through the Tilak Maidan road. It will go through FL Gomes road. It will go through Goa Shipyard. It will take the Chikalim circle. It will go direct to the airport. From the airport, it will go to the Bits Bilani. Verna circle, it will take a turn. It will come back and it will follow up from the Mangur road. From Mangur, it will join back to the church. It will join back to the FL Gomes road, and it will rally will wind up at the MMC. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट prudent goa वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.